बऱ्या आनी उदार काळजान उतर आयकून ते सांबाळटा आनी आपली थिरायेक लागून पीक दितात ती सुभागी. आमचो एक जेजुईट बरोवपी अशें म्हणटा की आमी सगळीं जाणां जेजूचे कुडींत एक खेरीत सांदो. तें आमकां कशें कळटा? देवाच्या उतरांतल्यान. जेन्ना आमी पवित्र पुस्तक वाचता वो आयकता तेन्ना कितें तरी आमकां भितरल्यान तोखता आनी आमकां तें सगळो गत म्हणून तो आमच्या मनांत येता आनी आमी ताचेर न्याळ कोत्ता आनी ताची समजुणी आमकां अदीक आनी अदीक खोलायेन पवित्र आत्मो दिवंक लागता. आनी त्या प्रमाणे आमी तें उतर सांबाळटा, ताचेर मनन कोत्ता, ताचेर मागीर आमचें जिवीत कशे भाशेन सुटावें जावंक जाय तें पळयता आनी ते भाशेन आमी जिवंक लागता. आनी हे परी आमचें जिवीत त्या उतराचेर आमी थिरायता, म्हणजे जेजूचेर आमी थिरायता. आनी जेजूचेर थिरायलें की ना मागीर आमी ते भाशेन तो आमचें सोबें आसा आनी आमी ताचें सोबें आसा ते प्रमाणे आमी जियेता. आनी म्हाका हें उतर संस्थेन प्रवेश करच्या आदी तें म्हाका देवान एक उतर दिलें, म्हजें सोबें रिगून रावात आनी हांवूय तुमचें सोबें रिगून रावतां. जसो एक फांटो दाख वेलीन रिगून रावल्या शिवाय ताच्या आपणाचेच वस्तूंनी फळां दिवंक जायना, तशेंच तुमी म्हजें सोबें रिगून रावल्या शिवाय तुमच्यानूय फळां दिवंक जायना. तुमी म्हजेशी आनी हांव तुमचे सोबें हे भाशेन आमी रावत तर तुमी सुबां फळां दितल्यात, तोखतात तसलीं फळां. म्हज्या भयणीन भावनो, ही उतरां म्हाका एकदम पटलीं तेन्ना आनी ते मेरेन सावन आतां पर्यंत हांव तीच उतरां बोगोर बोगोर नियाळटा आनी चिंतता आनी त्या प्रमाणे जिवंक हांव आवडटा. कित्याक हांव एक धाकटुलो किरकोळ सांदो जेजूचे कुडींतलो आनी हे परी आयज आमी ह्या उतराचेर नियाळ कोत्ताना आमचे दोळे सदांच देवाचेर लावंक जाय. आयज पेद्रू आपूण म्हणटा तुजे सारको हांव आतां उदकाचेर चलून येवं. जेजू ताका म्हणटा ये, कित्याक हेच बरी आमची ही यात्रा संवसारांतली आसा ती तसलीच. आमचें तारो आसा तें म्हणलें तूं दर्याचेर आसा. आमचें जिवीत ह्या संवसारांत चलतना तेच भाशेन दर्याचेर आसा. दर्या केन्नाय एकदम शांत आसता, केन्नाय उचांबूळ आसता, पूण आमचे दोळे जेजूचेर आमी थिरावंक जाय. कित्याक पयले सुवातेर देव सदांच आमचो परामर्श करता. देव आमचेच सोबें आसा, देवा सोबें आमी आसा हें आमकां पवित्र पुस्तकान कळयलेलें आसा. तर हाका लागून सांत भक्तां सांगाती आमी सदांच देवाक वाखाणूंक जाय. कित्याक ताचें बरेंपण आमकां सगळोकच मेळटा. जेन्ना भायली स्थिती सारकी आसना तेन्ना आमी भितरल्यान ताका एकवटून रावंक जाय. कित्याक भायलें बदलतलें केन्नाय भितरल्यानूय तें हें उचांबूळ जाता, पूण तेंय आमी ताचें सुरशें दवरलें की आमी ठामपणी ताच्या शांतीन ताच्या गोठायेन आमी फुडें पावलां मारतल्या. आनी हें आमचे मदें सिद्ध जालें की ना आमी आनी एक कितें पळयतल्या की आमी हिंचेच वस्तूक चिटकोन रावंक फावना. कित्याक हिंचीच वस्त आमकां धादोसकाय हाडना, फकत जेजू. कित्याक तो जावन आसा आमचो देव आनी ताचे सोबें आमी बापाक आनी पवित्र आत्म्याक वळखता. तर आमी ताचे सोबें एकवटून रावलीं की ना आमकां सगळी दादोसकाय मेळटा. आनी सांत इनासान आमकां सांगलां ते प्रमाणे आतां आमी आमचे पासत न्हय, तो आमचे सोबें वावुरता, तोच आमचे सोबें बापाक महिमा हाडटा आनी दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करता. पूण कशी? आपलें जिवीत दुसऱ्यां पासत वारोवन, आपलें चिंतपाचें न्हय, देवाचेर दोळे लावन देव जशे भशेन आमचे सोबें वावरूंक सोदता ते प्रमाणे आमी वावरूंक जाय. आनी हें दुमिंगान आपल्या जिवितान दाखयलें. तो बरो व्हडल्या घराण्यांतलो आसलेलो, शिकप जाल्या उपरांत तो बिशेबाक सगळो मानलो आनी तांचे पळय वडील आसलेले ते ताका बरे भशेन लेखताले. कित्याक तो हिंचेच वस्तूक चिटकोन रावनासलो. ताचे मदें शिस्त आसलेली, मागण्याचो मनीस आसलेलो आनी हुशार आसलेलो. सगळे अभ्यास करून बरे भशेन तो पळयतालो. आनी
दक्षिण फ्रांसाक तो वेताना ताणें पळयलें की थंयसर भरपूर ते अल्बिजेन्सीन म्हणटा पळय ते आपले कारबार चलयताले ते क्रिस्तांवूच. पूण ते कितें म्हणटाले, आमची कूड ओलकी पातकी, फकत देव बरो, आनी आमी दणवण करूंक जाय, आनी दणवण करिना जाल्यार आमी पातकान पडटले. हातून कांय वायट ना. पूण ते कितें म्हणूंक लागले, जेजू ह्या संवसारांत आमचे सारको जिवंक ना. ते नाकारताले. पूण ही शिकवण हितूंतल्यान आयली. तर ही इगोर्ज मात मागीर म्हणटाली, हें सारकें शिकप न्हय तुमचें. जेजू आमचे सोबे आयलो आमचें पातकी जिवीत बदलपाक. हें पातकी नासलेलें, तें पातकी आमी करून घेतलां. देवान तें पातकी करूंक ना. देवान सगल्यो वस्तू बऱ्यो केलेल्यो आसात. आनी ताणें उत्पत्तीच्या पुस्तकान अशें सांगलां आमकां, सगळें केल्या उपरांत तो एकदम धादोशी जालो, कित्याक सगळें बरें आसलेलें. तर हे कित्याक लागून हें म्हणटात, तो तांची मनां उजवाडावंक तो आपलें जिवीत तांचे भशेन जिवंक लागलो. ते सारके गरिबायन आनी कित्याकूच चिटकोन नासतना जियेताले. आनी हे पाद्री बिशप आसलेले ते व्हडान जेवणां करताले, बरे मौजा मारताले. ते सारकें न्हय म्हणून ताणें ताका कळ्ळें. तो आपलें जिवीत सादें सारूंक लागलो. आनी त्याच वेळार फ्रांसीस दी आसिसूय आयिल्लो, तोय तेच भशेन जियेतालो. पूण वो सगळ्यांक वचोन परगोडटालो देवाचें उतर. आनी ताका डॉमिनिकन्स म्हणूंक लागले, देवाक जे मानता पळय तसले. हे भशेन ताणें आपलें जिवीत सारलें. आनी कितें म्हणून केलें ताणें, खूब लोकांक तांची मनां उजवाडावन तांकां कितें सॉत पळय तें शिकयलें. आनी ताणें मागीर त्या लोकांनी परतून ते कॅथलीक जाले. कॅथलिकूच आसलेले, पूण अल्बिजेन्सीन ती पळय हेरेसी आसलेली, ती शिकवण आसली, ते प्रमाणे आपलें जिवीत सारताले. आतां तांकां सारकें कळ्ळें. आनी हे भशेन हाका आमच्या सांतिनासाक एकदम मानलें ते. आनी हांगसर पुर्यान थंयसर पळय तो पुटलो आसा तो सांत दोमिंगाचो. कित्याक दोमिंगाची शिकवण एकदम म्हत्वाची. आनी त्या प्रमाणे देवाचें आमी राज तर आमच्या काळजांनी येवंक जाय, स्वतांत आमी जिवंक जाय. आनी सोत जावन आसा जेजू, वाट सोत आनी जिवीत हांवूच, कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजी वरवीं. तर हे भशेन आमी देवाक एकवटून रावची. आनी हांव तुमकां सदांच सांगतां, जेजून आपलें जिवीत कशें सांडलें. रातचो तो मागण्यांत रावतालो, सकाळीं मागण्यांत रावतालो, आख्खी रात मागण्यांची जाताली. हें आमकां सांतिनासान शिकयलां. तोय तेच भशेन जियेतालो. आनी आमी ताचे पाटलावदार आनी जेजूचे ताचे वरवीं. ताका लागून आमी तेच भशेन तेंच तुमकां आमी शिकयता. हांव चड वगत म्हणिना, 5 मिनट कोंत घेयात आनी प्रत्येक मणीचेर तुमी सुस्कार घेतात. जेजून बरो ना आयल्या, जेजू सगळें तुमची चिंतना भावना जेजू जेजू म्हणून ती भायर काडात. आनी तो रोखडोच आमकां तांतुतली सुटका दिता. दुसऱ्या सुस्कारान आमकां आपल्या बरेपणान बोधता. आनी हे परी ताचें सगळें आमचें जिवीत खेरीत जें आसा तें आमच्यान जिवंक जाता. आनी हे भशेन न्हिदोंक गेलें की ना, तो आमचें सगळें वावरून ही सगळी पळय भितरली संरचना देंवचारान घडून हाडलेली आसा ती सुटावी करून आमचें मन तो उजवाडायता. आनी सकाळीं ताका एकवटून रावली की ना, हे भशेन आख्खी रात मागणेची जावन हे मागणेचे घोटायन जशे भशेन आमी मोबायलाचो बॅटरी आमी चार्ज करता, ते भशेन आमी जेजून चार्ज जाता. आनी दिसभर मागीर सोंपेपणी आमकां जेजू सगळें आमची चिंतना भावना धरूंक जाता. आमचीच न्हय पूण दुसऱ्यांची बी. कित्याक दुसरी ना जाल्यार आमकां कंट्रोल करतात आपल्या पातकांतल्यान. तांचे पातक आमी जेजूचेर धरून आमी सुटीक स्वतंत्र जातले हांव. आनी जेजू सगळें आमचें जिवीत बरे भशेन जियेतलें. सो एकूच मिनट आतां आमी हात जोडया, पार्ट स्ट्रेट दवरया, दोळे बंद करया आनी जेजूच्या सांगाता आमचें जिवीत सारया. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान भरोन येता. आमी सुस्कार भायर सरतना सगळें भायर काडया. आनी हे वेळार तुमी जीं पयसतान आयिल्लीं आसात, न्हयच गोंया सान पूण भायर सान सुद्दां आयिल्लीं आसात, म्हाका तेंको दिवच्याक तुमच्या मागण्यांचो आनी तुमच्या आमिजातीचो
तुमकांय देवान सगळें बरेंपण फावो करूं आनी जी कोण म्हजे पासत आख्या संवसाराक मागतात तितल्याय पासत हांवूय तुमकां जेजूच्या एकवटान दवरतां प्रत्येक सुस्कारांत आनी सगळ्यांक आमकां देवाचें बरेंपण फावो जावं.